स्मॉलर इश्यू हो नाहीतर ते म्हणले की युअर स्पिरिटेड आर्ग्युमेंट खंय तरी तुका लॉंगडो पडपाक लागलो एकाच कारणां खातीर. इट इज नॉट ओन्ली अबाउट मायग्रंट वर्कर्स जे घडये रस्त्यार काम करता, रस्त्याची कामां आयिल्ले आसतले किंवा गार्बेजीची कामां आयिल्ले आसतले. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट दॅट. आय एम टॉकिंग अबाउट इवन सामके बरे बरे सामके लोक सारके हाय सोसायटी BMW आनी हे आनी ते घेवन भोंवपी जे गोंया येतात ते गोंयची मोगां पडटात. ते मागीर म्हणटात हांगा पूण एक जागो घेता, हांगा एक जागो घेता मागीर आपल्याले घर बांदता आनी मागीर ते 1-2 वर्सांनी घर जाता की हांगा शिफ्ट जातात रावपाक. मागीर ते हांगचे वोटर जातात, हांगा सगळें हांगाच जाता. सो 2 मुद्दे आनी हातूंत भितर. एक म्हळ्यार गोंयची मोगां पडटात, दुसरें इतली जी कामां आसात ती आमी करपाक तयार ना न्ही. मागीर ते येतलेच न्ही जॉयल. This is a reality which we have to accept. See, there are these menial jobs like garbage collection or so many other jobs which Goans are not interested in doing. You will not get Goans doing मोपाचे it. आता किशोरान मोपाचेच एक्झाम्पल दिले. मोपाचोच बांदकामा भितर हय. कितले गोंयकार काम करता आसतले. फॉरगेट अबाउट मोपा आणि गार्बेज. हय आमची जर्नलिझम घे. हय Correct. Yeah. जर्नलिझम आमचे आयज फुल मराठी पेपर जे गोंयांत चलतात हय. ते आयज कोणाचे चलतात? खंय आहात गोंयकार? Correct. MA केलेले भुरगे कांयच तांकां जर्नलिझमान येवपाचें ना. सगळो सिंधुदुर्ग, सावंतवाडी, कोल्हापूर, बेळगांव ते मनीस आयज येवन तो व्हडलो इश्यू आहा. आमचे कडेन इंटरव्यूवाचे येता पळय ते येवन पयलो प्रश्न विचारतात आपूण जर सकाळ फुडें 10 कामां आयलो सांजे कितल्या घरा वचपाचें आनी मागीर इंटरव्यू थंय सोंपता. Correct. कारण मिडिया भितर कामां येवन तूं असली जर प्रश्न विचारपाक आणि लागलो तो कोण जो गोंयांत रावपी विचारता. गोंया भायल्यान आयले विचारना. सो एक तर इंटरव्यू दिवपाक येयला ताणें घर वचचें पडलें किंवा तागेली मागणी मान्य केली हांवें घर वचचें पडलें. हे दोनच पर्याय उरतात There are तातूंत. two issues there. One is the lifestyle. The Goan lifestyle is very high. The standard of living also is very high, and Goans are susegat. You know that. They don't want to take these tough jobs. They are very particular about their work hours and all of that. If you go to see migrants, even the daily wage laborer and all works continuously from morning to evening without even a lunch in between. Can you believe that? And he comes at a lesser price to a kind of a local laborer. So मागीर तो हांगा रावता. so he falls in love with he earns his money. वेदर एक गजाल हांव तुका सांगता. तो मागीर तो डेली वेज वर्कर आसूं किंवा तुका विमानान गोंया येवपी मनीस आसूं सगळे जाण गोंयची मोगां पडटात आनी ते हांगा रावतात. तांकां दिसता आपल्या भुरग्यांचें हांगा बरें जातलें. गोंय शांत प्रदेश. ना पूण एक सिरियस गजाल कितें जाणा की नाव दे केम टू नो वॉट इज देअर स्ट्रेंथ अँड वॉट इज देअर इम्पॉर्टंट. ताचेर येवया आमी. पयल्या पांडुरंगा येता. पांडुरंग हे जे इतले सगळे जाण आमीच आपयता न्ही रे. आमीच आपोवप मागीर आमीच टिका करप मागीर आमीच तुगेलें हें म्हणप हें कशें येता. म्हाका दिसता की तुमी सगळे जाण तेजे कडेन सिंपथायज जावन अशें म्हणजे सिंपथेटीक जावन अशें पळयतात काय कितें असं म्हाका हें उलयता आमी कित्याक हें करपाचें. गोंयकार बंगळुराक ना, गोंयकार मुंबय ना, गोंयकार महाराष्ट्रान ना, गोंयकार दुबय ना, गोंयकार पोर्तुगालान आसा, गोंयकार कॅनडान आसा, गोंयकार युएसान आसा, गोंयकार लंडन आसा. सगळे कडेन गोंय आमी आहा न्ही. तशेंच ते लोक ज्यांच्या ज्या कामाची कुवत आसा. आतां आमची बंगळुराक कित्याक आहा त्या IT फर्मांनी बी आसा. सो ज्या लोकांची त्या कामाची कुवत आसा त्यांनी थंय वचून ऑपॉर्च्युनिटी घेवप हेका हांव हें म्हणना. त्या किशोरांची नांवाचे उल्लेख केलो कामांचो. कदाचित ती कामां तांकां बरी जमता आसतली म्हणून ती कामां करपाक येता आसतले. आनी तांच्या स्टेटीन सिच्युएशनां तुमकां खबर तर आसा. त्यांच्या स्टेटीन त्यांच्या आमदाराक पासून पळोवंक लोकांक मेळना. सरकारी नोकरी सोडूनच दी. तांकां जर गोंयांत येवन जर अशें कितें मेळटा आसत सरकारी नोकरी कॉन्ट्रॅक्टाचेर काय आसना पूण आसत जाल्यार मागीर कित्याक घेवची न्ही. सगळीं घेवची. आमच्या गोंयांनी आमचे फ्रेंड आसात खूब जाण महाराष्ट्रीयन कर्नाटकान. आनी महाराष्ट्रांतल्या शिक्षकांनी तर गोंयची पिळगी घडयली. कितकी शेकड्यांनी शिक्षक थंय हांगा आयले. केन्ना तेंच्यांनी पॅनलां केली की बाबा आमी महाराष्ट्रान म्हणून एक पॅनल करुया अशें केन्ना जाला. आमी विरोध तेका ना. येवचे सगळ्यांनी आमी बरें रावया. देश आमची कंट्री एकूच न्ही पूण जेन्ना पॅनलां काडटा आमी तेन्ना जाता कितें की जो स्थानीक जो गोंयकार आसा ज्याच्या घरान भाड्याक आसा तो त्या गोंयकाराक सांगता की आपूण पॅनल काडला त्याचे नाकार हें मारता तो. आपूण पॅनल काडला म्हणटा तुमी कित्याक तुमी मायनॉरिटीन गेले म्हणटा तो. तुम्ही आमचे सिंपथेटीक आवाजाचेर जो दुबाव घेतलो पळय. सो बेसिकली तू कितें म्हणटा की जे पोट भरपा येतात तांकां एक वेगळी नदरेन इलेक्शन लढचे पण जे पॅनल काडटात आनी आपल्या प्रदेशाचें नांव आनी आपली ओरिजिनल आयडेंटिटी घेवन पॅनल काडटात. प्रत्येकाक प्रांतवार रचना जाल्ली आसा. तांची बाबतीत सिंपथी नाका म्हणटा. येस ह्या देशान प्रांतवार रचना जाल्ली आसा. गोंयकारान खंय तरी दुसरे कडेन वचून आपली गोंयची एक पॅनल काडिल्ली की आमी आयकल ना. केन्नाच ना. आमचे लोक पंतप्रधान जाले भायर वचून, खासदार जाले, मंत्री जाले भायर वचून. पूण अशें ना न्ही की म्हणून ना न्ही.
ना ना पूण हे पॅनल तुका अजून काडपाचे सिंपती बी आहा सिंपती सोड हा. पांडुरंगान सारखे स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगले हय. पूण हो विचार कित्याक येयला जाणा हांव सांगता आणि तो विचार आमकां गंभीरपणे सिरियसली घेवचो पडटलो की तांकां आतां कळ्ळा की आमच्या हातीन गोंयकारांचे कितले लायफ डिपेंड आहा. फाल्यां जर तेंच्यांनी चिंतलें, फाल्यां जर सगळ्या म्युनिसिपालिटीच्या कर्नाटकाच्या जर स्टाफान चिंतलें की आमी फाल्यांच्यान कचरो काडचे ना म्हणून जाल्यार गोंय ठप्प. करेक्ट. फाल्यां तशें कन्स्ट्रक्शन न्ही हांवें एकट्या कोणा तरी सांगिल्लें अशें हय. तो घाटी हो शब्द आहा हय. पळय वापरून जो हय. आर्ग्युमेंट चलता हय. हांवें खूब फावटी सांगिल्लें की आमचें दूद घाटी, हय आमची भाजी घाटी, हय आमचे आतां मॅक्झिमम नुस्तें घाटी, हय आमची चिकन आनी मटणय घाटी. कळ्ळें तुका? सो बेजिकली जर आमी जर घाटी नाका म्हणलो जाल्यार उपाशी मरची पडटलें म्हणून. ना प्रमोद आनी एक गजाल हा इम्पॉर्टंट मागीर वेल्यान गार्बेजूय जावची ना. हय हय. सो अशे प्रत्येक रस्ते जावचे ना. नुस्तें आमचें बंद पडटलें. हांव सिंपथेटीक न्ही, फक्त बोट फॅक्ट आतां सांगता. बारीक हेचेर तूं मागीर परत म्हणटलो सिंपथेटीक जाल्यार ट्रॉलराचेर सिंपथेटीक जे कामगार आसा पळय ते 100% भायले कामगार. आमचो पात्रांव फक्त थंय बसून सिगरेट ओडून पयशे फक्त कितले नुस्तें विकतूक घेवप तेंच घेता तो, बाकी थंय ते काम करता. पूण सिरियस कितें गजाल की ते हांगा येतात पळय तांकां हांगा ऑपॉर्च्युनिटी आहा. गोंयकारांचो पयसो आतां बेळगांवां गोंयचो पयसो वयता न्हू भाजी. हय. फाल्यां जर तेंच्यानी ठरय मारता जग गोंयकार मारता शाणपणां आमी भाजीच दिवचे ना, तशें जावं शकता? गोंयान जे ते पयशे कमयतात तांकां आनी दुसरे कडेन तो पयसो मेळूं शकता? गोंयान आतां हे कामां करतात पळय तसो दुसरे कडेन म्हाका गरजूच ना गोंयच्या गोंयकारांच्या पयशाची अशें म्हणूं शकता ना. आमचे पयशाचें तितकें योगदान आहा. आमी तांकां कॉन्ट्रिब्यूट करता. वी आर पेईंग देम. You agree with this दे argument? आर नॉट स्लेव्ह. Why I asked this question, Joel will also. तुमच्या मर्यादेन तुम्ही रावा. तुम्ही हय. पोटा खातीर येतात. आमचो जेन्ना गोंयकार भायर मुंबय किंवा खंयसर वयता तो कॅप्चर करिना. तो जास्तीत जास्त कितें करता, नोकरी करता, एक बरो फ्लॅट घेता आनी हेतून रावता. जमनी घेवप, हे घेवप, वोटिंग कार्ड काडप, खंयच्या तरी कार्य करता अशें केन्ना घडना. See now, if you see in the recent, at least 1 decade or maybe slightly more than that, see the influx of migrants. इतले वाढला की मायग्रंट्स येऊन आमचो गोंयकार सारको कुशीक पडला आणि आयडेंटिटी ऑल्सो इज गोइंग फॉर अ टॉस. येस. सो हेजे बद्दल कोणी सिरियस विचार करूंक ना, आता पॅनल करता म्हणून तुम्ही सगळे हय. आणि बरें जालें तें तेंच्यांनी पॅनल करता म्हणून सांगलें न्हू, ते बेस्ट काम इज अ जालें. गुड ट्रिगर फॉर आमकां आतां कळपाक बरें. दोळे उगडपा बरें. हय. तेंच्यांनी पॅनलूय करचें आणि निवडून येवन आपली ताकद दाखोवची. निवडून आमकां म्हणजे पळय आता गोंयकारांक पळय best. निवडून कळपाक म्हणल्यार बरें. सी इन टुडे आय वाज टॉकिंग टू वन कलीग ऑफ माइन इन जोरीनगर. देर आर 2 वॉर्ड्स जोरीनगर, वॉर्ड नंबर 10 and 11. गोंयकार येवंकूच शकना थिंगा. Joel, I am telling you, I will give you a simple example. ह्या विधानसभा वेंचणुकेच्या वेळार मॉविन गुदिनोची एक मीटिंग झाली दाबोळी. करेक्ट. तो पिल्लय रावलो तेजो. पिल्लय हो मॉविन गुदिनोचो मनीस. क्लोज डोर मीटिंग. हा. त्या मॉविन गुदिनोची मीटिंग फुल आमच्याकडे रेकॉर्ड आणि वी हॅव शोन दॅट. त्यांनी सरळ सांगला यू डोंट नो आयज हांव तुमच्या वांगडा हांगाचो आसा ते कितें पळय हे तुमकां कळचें ना. तुमचे सगळे अख्खे गोंय तुमच्या विरोधान आहा. बट आय वॉन्ट गिरीश शूड विन. गिरीश नंबर 2 चेर आयलो हय. थोड्याशा मतांनी. गिरीश नंबर 2 चेर येयला. तो तर थोड्याशा सरळ सांगता. मतांनी. तुमकां जर दिसता आणि तेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो आवाज जातालो न्हू, मॉविनान सरळ सांगलें तुम्ही सांगून यो अमित शाह की आमकां गरज ना तुमची म्हणून. देन वी विल शो अवर स्ट्रेंथ. सी पॉलिटिशियनांनी ही वोट बँक सी तांकां गोंयकारांचेर विश्वास ना. हा. गोंयकार मनीस म्हणटात न्हू तो म्हणजे तेचेर कितले उपकार तूं करशीत जाल्यार तो त्या उपकाराक पावना. त्या मनशाचेर तूं उपकार करशीत तो मनीस तुज्या लायफ लॉंग तुका तुज्या फाटल्यान रावता. ही बिलीफ आयज प्रत्येक म्हणून वोट पॉलिटिशियनाक बँक न्ही ती. आणि म्हणून ही वोट बँक. आता आमचे ताळगांव घे न्हू तूं. गोंयकाराक धरून त्यानं वोट बँक करपा जाता. एक्झॅक्टली. जावची न्ही. जावची न्ही. हय. जावची न्ही. नाही ती उरली कितें डेमोक्रेसी मागीर हय. वोट बँक तयार जाली जाल्यार. So सो basically this is a creation of पळय, a system. माझ्या एक पॉलिटिकल पार्टीचो एक ऑफिस बेरर इज गुड फ्रेंड ऑफ माइन. तेणी म्हाका सांगलें की 2.5 लाख लोक आयज कर्नाटकाचे गोंयान 2.5 लाख. सो 2.5 लाख लोकांनी जर ठरयलें जोएल की आमच्याच लोकांक आमी सपोर्ट करप म्हणून जाल्यार कितें जातलें ताचो विचार कर.